आजच्या रेसिपीन आम्ही करूया पायाला. पायाला स्पेनचे आवडते जेवण. हे राईस आणि हे जे पायाला करपाचे आम्ही राईस वापरतले न्ही ताका बॉम्बा रायस म्हणटा. बॉम्बा रायस पळोवपाक रिसॉर्टा रायस अशी दिसता, पण हे बॉम्बा रायस. बॉम्बा ना जाल्यार रिसॉर्टो बी यूज केल्यार जाता, पण तितले ग्रेट जावपाना. पळयात रायस. चार गार्लिक घेवन बरें बारीक चॉप करया. आणि हे ब्रॉड बीन, ग्रीन ब्रॉड बीन. आणि हे पळोवपाक कोथमीर अशें दिसता, पण कोथमीर न्हू, हे एका पार्सले म्हणटा. एक बेल पेपर आमी हे भाशेन कातरून घेवया. आणि एका डायस कट करया. स्पॅनिश सेफ्रॉन म्हणजे सेफ्रॉन जर मातशे गरम उदकान जर भिजयत तेजो सारको परफेक्ट कलर जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटले. तर आमी सेफ्रॉन भिजोवन घेवया. पळया कितलो सुंदर कलर येयला पयले. सी फूड हांवें सिलेक्टेड सी फूड घातला. ऑथेंटीक रेसिपी म्हणटा तुमकां मेळटा ते सी फूड घाला. सी फूड कितें कितें एवेलेबल आहा म्हजे कडेन ते हांव सी फूड घेता आनी आमी पायाला करया. तिसऱ्यो हाडला हांवें बिलिंगगेट मार्केटान वचोन. तिसरे मेळ्ळ्या म्हाका. आनी शिणाणे आसा, माणकी आसा आनी सुंगटां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चेरिजो पसून घालपाक जाता. तर चेरिजो इम्पोर्टंट हेतू ना, ते चेरिजो तेंच्यांनी तांकां जायत जाय आसता. तर हांव चेरिजो घालना. तुमकां जाय जाल्यार तुमी चेरिजो घालात. चिकन पासून घालपा जाता तुमच्यान. आतां हे फ्रायंग पॅन, एका व्हडली असली फ्रायंग पॅन जाय पडटा. तर माणकी आमी तळसून घेवया. जालें, रोखडें जाता. 4 मिनटान जाता. आनी हे 4 मिनटां सुंगटां लागतले. सुंगटां बी हे भाशेन तळसून घेवप. जालें, सुंगटां बी तयार. ताका सायडीन काडया. आतां एक कांदो आमी हे बारीक शिनपाचे आनी कांदो घालून भाजया. आतां आमी आतां लसूण घातल्या. लसूण आनी कांदे वांगडा भाजया. पळया कलर येयल्लो आहा, कलर चेंज जालो. आतां बेल पेपर घालया. हे तांबडे कॅप्सिकम. हे टोमॅटो प्युरे 1 टेबल स्पून आसा. आनी हे पाप्रिका पावडर 1 टीस्पून आसा. इल्लें मीठ घालया आनी तळसून घेवया. आतां हे चिकन स्टॉक हांवें स्वता केला. हांव ते क्युब्स वापरना. हांव ते हेल्थी न्हू म्हणून. चिकन स्टॉक करपाक एकदम इजी. फीश स्टॉक पासून घेतल्या जाता तुमी. फीश स्टॉक घेतल्यार चड तुमकां फ्लेवर येतले आनी तितून मजा येवपाना. स्टॉक घालया आनी आतां सॅफ्रॉन घालया. आनी आतां रायस घालया. बॉम्बा रायस 1 कप घातला हांवें. आनी आतां माणकी घालता. ब्रॉड बीन. पायाला म्हणजे हे शेतकऱ्यांचे जेवण. तुमी हेच घालपा जाय तेच घालपा जाय म्हणून ना. तुमचे कडेन मेळटा ते वस्तू तुमी घालपाचे. जे पॉप्युलर आहा ते हांवें घेवन येयला तुमचे फुड्यान. आतां सुंगटां दवरया हेजे वयल्यान. रायस अर्दो शिजलेले आसा म्हणून आतां लास्टाक सी फूड घालपाचे. आनी हे तिसऱ्यो खुबे
माणकी शिणाणे तुमकां जाय ते तुमी घालपाक जाता तुमच्यान. एका वयर दोरया अशे मसल्स बरें मांडपाचें, सोबीत दिसतलें पळोवपाक. आनी ताका शिजोवनी हें उदक सुकलें काय जालें आमचें पायला तयार. अजून उदक भरपूर आसा. हां पळयात आतां जाल्ल्या. एक फावटी रायस चॅक करपाचें मातशें सॉफ्ट जालें काय ना. तुमचें जेवण जालें तयार. पळया कितलें सुंदर आनी सोबीत दिसता पळोवपाक. आता गार्निश करूया चॉप पासले घालून आणि लेमन वेजीस दवरया, लिंबू. पोवपाक आणि खावपाक सुपर.